Welcome to the Garden of Glory. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज आमी पास्कांचे पोरबे उपरांतलो 50वो दीस समोरमता. आमी ही परब पवित्र आत्म्याची परब म्हूण मनयता. शिसांचेर पवित्र आत्मो देंवल्या उपरांत तांची भिरांत गेली आनी जुदेवांचे 50व्या दिसाचे समोरमणेची सोंद घेवन तांणी भियेन आसतना पवित्र आत्म्याच्या बळान पुनर्जिवंत जेजूक सोमी म्हूण परगटलो. भावार्थ्यांची संख्या वाडली आनी पवित्र सभा घडोवन आयली. आमी तेच पवित्र सभेचे वांगडी. पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा आनी ताच्या बळान फुडें वचोंक आमकांय एक उलो आसा. वचात पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू सोमी म्हूण परगटात. ह्या उल्याक जाप दिवंक ह्या मिसांतल्यान देवाचो आदार मागुया. पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे परबेचो आयतार आयज आमी समोरमता. जागरणेचे मीस आनी सकाळचे मीस अशे 2 भाग आसात. पयल्या भागांत आमी जागरणेचे मिसाची वाचपां घेतल्यान. पयलें वाचप हांगा दिल्ल्या 4रांतलें एक विंचून काडचें. सोम्या जेजू, आमी तुजी पाटलावदारां कशीं कसलीच भिरांत नासतना ओ लज धरिनासतना तुका आमी परगटूंक जाय आसलो. पूण तुजें नांव सभे माजार उचारूंक आमी लजल्या. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता जेजू, तूंच आमचो सोमी म्हणटोच सगळे परिस्थितींनी तुकाच आमी चिकटून रावंक जाय आसलें. पूण आमचेर कोश्ट आयल्यात तेन्ना ते पयस करूंक आमी तुका नाकारूंक फाटीं सोरूंक नात. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या जेजू, आमी घेतलोल्या तुज्या अनुभवा वरवीं आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत वेता थंयसर तुजे गोवाय जावंक तुजी खुशी जाली. पूण आमचेर आयलोले परिस्थितीक लागून आमच्या कोरण्यांनी तुका आमी गोवाय दिवंक ना. सोम्या काकलूत कर. पास्कांचे परबे उपरांत 50वो दीस जुदेवां मदें एक व्हड परब. जळीमळी आसलोले जुदेव जेरुसलेमाच्या देव मंदिरांत ही परब समोरमूंक येताले. पवित्र आत्म्यान भरोवन ह्या सगळ्या लोकांक तांणी जेजूची बरी खबर परगटली आनी वेगवेगळ्या भासांच्या लोकांक तें समजलें. देवाचें उतर आतां जेरुसलेमाकूच न्हय पूण आख्या मनशा कुळाक म्हूण पयलें वाचप आमकां सांगता. आमी सगळीं एकेच कुडीची वांगडी. सांदे वेगवेगळे तशे आमचे सवे वेगळोचार आसा. देखून आमी पवित्र सभेच्या बरेपणाक पवित्र आत्म्यान दिल्लीं देणी वापरची म्हूण भाग्यवंत पावलो 2ऱ्या वाचपान आमकां सांगता जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू जिवंत जावन पवित्र आत्मो आपल्या शिसांक दिता आनी ताची वरवीं आपली पदवी तांकां दिता. हे विशीं वाचूंक मेळटा. तिनूय वाचपां चिंतान आयकोवया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. आख्खे पृथ्वीमेर एकूच भास आनी थोडींच उतरां आसलीं. उदेंती थावन तो लोक भायर सरून शिनार गांवांत पावलो तेन्ना तांकां एक मैदान मेळ्ळें आनी थंय तांणी आपलें ठिकाण केलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, येयात आमी वीट करून ते उज्यांत भाजुया. तो लोक
फातर वापरचे सुवातेर वीट वापरतालो आनी चुन्याचे बदलेक दामोर. ताणी म्हळें, येयात, आमकां एक शार आनी स्वर्गाक तेंकता तितलो उंच एक मिनार बांदुया. आमी हे पृथ्वीमेर शिंपोडचे आदीं आमकां व्हड नांव जोडून दवरुया. मनशांच्यो पुतधुवो एक शार आनी एक मिनार बांदताल्यो तें पळोवंक सर्वेस्पोर देंवून आयलो आनी ताणें म्हळें, ही एकूच पोरजा आनी ती एकूच भास उलोयता आनी ती फुडाराक कितें कात करचीं आसात ताची ही सुरवात. ती आतां करूंक सोदतात तितलेंय तांकां अवघड लागचें ना. ती एकामेकाचें समजोना जावंक आमी सकयल वचुया आनी थंय तांचे भाशेचो गोंदळ करुया. म्हणटच सर्वेस्परान आख्खे पृथ्वी वयर तांकां शिंपडायली आनी शार बांदपाचें काम तांणी बंद दवरलें. त्या पासत बाबेल म्हूण त्या शाराक नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्परान आख्खे पृथ्वीचे भाशेचो गोंदळ केलो. थंय तावन सर्वेस्परान तांकां आख्खे पृथ्वी वयर शिंपडायली. देवाचें उतर हें. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेस वयर देवाशी गेलो आनी सर्वेस्परान ताका दोंगरार थावन आपोवन म्हळें, जाकोबाच्या घोराण्यांक इस्रायेलाच्या भुरग्यांक हें कळय. इजिप्तकारांक हांवें कितें केलें, कशे भाशेन घोणीच्या पाकोट्यांचेर हांवें तुमकां व्हेलीं आनी म्हजेशी हाडलीं तें तुमीच पळयलां. आतां तुमी जाणो जायात की म्हजो ताळो आयकोशात आनी म्हजो कोरार सांबाळशात जाल्यार सगळ्या पोरजां मदें तुमी म्हजी खाशा पोरजां जातोल्यात. कारण सगळी प्रितूम म्हजी. तुमी याज्ञिकी राजकुळ आनी म्हाका संस्कारलोलें राष्ट्र जातोल्यात. हीं उतरां तुवें इस्रायेलाच्या भुरग्यांक कळोवंक जाय. म्हणटच मोइजेस गेलो आनी पोरजेच्या जाणट्यांक एकठांय करून सर्वेस्परान ताका फर्मायलोलें तें सगळें तांच्या दोळ्यां मुखार दवरलें. तेन्ना सगळे पोरजेन एकाच ताळ्यान म्हळें, सर्वेस्परान सांगलां तितलेंय आमी पाळतोल्यो. तिसऱ्या दिसा दीस उदेवच्या वेळार दोंगरार घोडघोडो आयलो आनी जोगळाणें मारलें. एक धाट कूप दिश्टी पडलें आनी व्हडल्या आवाजान एक तुतुरी वाजली. तेन्ना पेणे करून मैदानार आसली ती सगळी पोरजां भियोन कांपली. तेन्ना सर्वेस्पराक मेळूंक वचूंक मोइजेसान पोरजेक मैदानायली भायर काडून दोंगराचे मुळी व्हेली. सिनाय दोंगर सगळो धुंवरान भरलो, कित्याक सर्वेस्पोर ताचेर उज्याच्या रुपान देंवलोलो. एका आकट्याच्या धुंवरा परी तो धुंवर वयर चडतालो आनी सगळो दोंगर बरोच कांपलो. तुतुर्यांचो आवाज चडत वाडत गेलो. मोइजेस उलोयतालो आनी सर्वेस्पोर ताका घोडघोडान जबाब दितालो. सर्वेस्पोर सिनाय दोंगरार देंवलो आनी दोंगराचे तोकशेर रावलो आनी मोइजेसाक ताणें दोंगराचे तोकशेर आपयलो. देवाचें उतर हें. एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी ताच्या आत्म्यान म्हाका उबारलो.
आनी एका फालक्यामध्ये हाडांनी भरलोल्या फालक्यामध्ये म्हाका व्हरून दवरलो. तांचे मदल्यान सगल्यांक ताणें म्हाका भोंवडायलो. त्या फालक्याचे जमनीर खूब खूब हाडां आसलीं आनी तीं सारकीं सुकलोलीं. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां जिवीं जावंक शकतात? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणाय सर्वेस्परा धोनिया. आनीक एक पावट ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडांचेर भाकीत कर आनी तांकां सांग, सुकलोल्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक धोनी सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव स्वास तुमचे भितर सोरोसो करतलों आनी तुमी नव्यान जिवीं जातोल्यात. तुमचेर हांव शिरांतोरां घालतलों, तुमचेर मांस वाडोशें करतलों आनी तुमकां कात येशी करतलों आनी तुमकां स्वास दितलों आनी तुमी नव्यान जिवीं जातोल्यात. आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गोमून येतोलें. म्हाका सांगलोले पोरमाणें हांवें भाकीत केलें. हांव भाकीत करता आसतना बोबाट जाली आनी कोडकोड जालो आनी हाडां हाडांक जोडून आयलीं. हांवें पळयलें आनी तीं शिरांतोरांनी भरलोलीं म्हाका दिश्टी पडलीं. तांचेर मांस वाडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक संदेश दी, मनशाच्या पुता संदेश दी. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, स्वासा, चारूय वाऱ्यांतलो ते आनी ह्या मेल्ल्यांचेर स्वास सोड, तांकां जिवीं जावं दी. ताणें सांगलोले पोरमाणें हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो. तीं नव्यान जिवंत जालीं आनी आपल्याच पांयांनी उबीं रावलीं. एक व्हड आनी ओरिस्ट पोल्टोन. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां आखे इस्रायेलाचें घोराणें. तीं अशें सांगून भोंवतात, आमचीं हाडां सुकल्यांत, आमचो भरवासो विरून गेलो, आतां आमकां कांयच उरोंक ना. म्हणटोच तांकां भाकीत करून सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजे पोरजे, आतां हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलों आनी त्या फोंडांतलीं तुमकां भायर काडटलों आनी परतून इस्रायेलाच्या देसांत तुमकां पावयतलों. म्हजे पोरजे, तुमचे फोंड उक्ते करतोच आनी तुमकां फोंडांतलीं भायर काडतोच हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गोमून येतोलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलों आनी तुमी नव्यान जिवंत जातोल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देसांत पावयतलों. हांवें सर्वेस्परान अशें सांगलां आनी केलां म्हूण तुमी वळखूंक पावतोल्यात, अशें उलोयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलों. तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो संदेश दितोलीं. तुमचे जाणटे सोपनां सोपणेतोले. तुमचे तरणाटे दर्शनां घेतोले. चाकरां आनी चाकुर्णेचेर पर्यान त्या दिसांनी हांव म्हजो आत्मो घालतलों. सर्गार आनी पृथ्वीमेर हांव अजापां अद्भुतां करून दाखयतलों. रगत, उजो आनी धुंवराचे खांबे,
होड आनी भिरांकूळ सर्वेस्पराचो दीस उदेवचे आदीं सुर्याचो जातलो काळोख आनी चोंद्रिमाचें जातोलें रगत. सर्वेस्पराचें नांव घेतात त्या सगल्यांक तारण मेळटलें. सर्वेस्परान सांगलां त्या प्रमाणें सियोन दोंगरार थोडीं जाणां वाटोवतलीं आनी जेरुसलेमांत थोडीं जाणां वांचून उरतलीं. हांकां सर्वेस्पर आपयतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां, सर्वेस्परा, केलाय तें सगळें जाणवायेन केलाय. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. फावो त्या वेळार तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळीं तुजेर दोळे लावूनच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी तीं पुंजायतात. तुजो सोदोळ हात उगडताय आनी तांकां पोटभर मेळटा. जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दांप तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड तीं मोरून धुळींत परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रोचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आखी रचना बाळोवतेऱ्याच्या वायटांत आसलोले परी आजून पर्यान कोश्टवता म्हूण आमी जाणो. आनी रचनाच न्हय पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतलोलीं आमी आमच्या कुडींचे सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरंगोन आसांव. भरवशा उद्देशी आमकां तारण मेळ्ळां. रावतांव तें दिसलोलें जाल्यार तांतूं भरवसो ना. तर दिसूंक येता ताचो कोण आनीक भरवसो धरता. पूण दिसूंक येना ताचो आमी भरवसो धरतांव तेन्ना सोंसणिकायेन आमी ताची वाट पळोवन रावतांव. तेच परी आत्मो आमचे ओसोकतायेच्या आदाराक येता. फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळोवन देखून उतरांनी उच्चारूंक जायनात तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजां तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाचे खुशे प्रमाणें तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोदी करता. देवाचें उतर हें. उद्गार. पवित्र आत्म्या देवून ये. भावार्थ्यांची काळजां भर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमचीं काळजां लासून दी.
जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पोरबेच्या निमाण्या आनी दोबाजीक दिसा उबो रावन जेजून व्हडल्यान म्हणलें, कोणाक जर तान लागल्या ताणें म्हजेशी येवचें आनी म्हजेर विस्वास ठेवतात ताणें पियेवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे भितरल्यो उदकाच्यो जोरी घसघशीत व्हांवतल्यो. जीं कोण जेजूचेर विस्वास ठेवतलीं आसलीं तांकां आत्मो मेळचो आसलो. हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें, जेजू आजून मोहिमेवंत जावंक नासलो, देखून आत्मो आजून नासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमचे पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपलें आपोवणें मोनान दवरून देवाचें उतर पोरगोटूंक, सोत कळीत करूंक आनी निती खातीर झुजोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारान सगळ्या नागरिकांचें बरेपण पळोवन कोणें आपल्याक मत दिलां, कोण खंयच्या धर्माचो वो दुसरो कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगळ्या लोकांची सेवा केल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमी जोण एकल्यान जेजूक पोरगोटूंक आमचे जबाबदारेचो उगडास करून आमचे ओरगूण आनी गूण पवित्र सभेच्या बरेपणाक वापरूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमकां गूण नात आनी दुसऱ्या सोबे ते पळयले जाल्यार आमी नोसाय करचे बदला एकामेकाचो सहकार घेवंक शिकोवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं. धर्मदुतांचो इतिहास 22 वळ 4. ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. नियाळाक आधार. आमी आमचो वाडदीस आसता तेन्ना व्हडी खुशालकायेन आनी दोबाज्यान मनयतात. तेच भाशेन आयचोय दीस व्हडा घोणघोणान आनी खुशालकायेन मनोवपाची गरज आसा. कित्याक आयच्या दिसाक पवित्र आत्म्याच्या येणयाची परब आमी समोरमता. आयचीं तिनूय वाचपां पवित्र आत्म्याची कार्य वळखून घेवंक आमकां दर एकल्याक आदार करता. जेजूचेर मोरणाचें फर्मोण मारलें तेन्ना जेजूचे शीस भिरांतीन पळून गेले. पूण जेन्ना जेजू पुनर्जिवंत जातोच शिसांक दिश्टी पडूंक सुरवात जाली तेन्ना शिसावेली भिरांत पयस जायत गेली. आनी अशेंच 50व्या दिसाक सगळे शीस एकठांय जमलोले आसतना अवचितूच उज्याच्यो कश्यो जिबो तांचेर एक एकल्यांचेर बसल्यो आनी तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं. जुदेवांच्या भिरांतीन
शीस बोंद कुडांत रावलोले ते आतां काळजीदार जाले. शिसां भाशेन आमी काळजीदार आसां काय? आमच्या बावतिजमा दिसाक आमकां जण एकल्याक तोच आत्मो फावो जाता. ह्या आत्म्या उद्देशीं आमी देवाचीं मोगाचीं भुरगीं जावंक पावता. थिरावणे संस्कारा उद्देशीं आमी जेजूचे गोवाय जाता. पवित्र आत्म्या वरवीं खुशालकाय उपजता, प्रिती मोग वाडटा. हेच पवित्र आत्म्या उद्देशीं जेजू आपूण स्वर्गार वेचे आदीं आपलें फुडलें गोवायकेचें कार्य करूंक शिसांक तयार केलें आनी शीस कसलीच भिरांत नासतना जेजूचे गोवाय जायत गेले. मोगाळा बापा, सगळीं आमी उर्बेवंत दोन पोरगोटणारां जावंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आनी ताच्या देण्यांनी भर म्हूण आमी मागतां. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.